प्रितीच्या बाबणीनो तुमकां सगल्यांक देव बरो दीस दिवं म्हणटा. आयज मंगळार आनी आयचें शिवर्तमान जावन आसा मातुवाचो 12वा विसवोर, वोड 44 ते 50 पर्यंत. मॅथ्यू चॅप्टर 12 वर्सेस 46 to 50. आनी आतां आमी पयलें देवाचें उतर आयकुया. अशें तो लोकां कडेन उलयता थंय आसतना अवचित ताची आवय आनी ताचे भाव पावून सोदली आनी भायर उबी रावन ताचे कडेन उलोवंक सोदताली. पूण आपणाक ती खबर दितेल्या लागीं उलोवन जेजून अशें म्हणलें, म्हजी आवय कोण, म्हजे भाव कोण? आनी आपल्या शिसांक हात दाखोवन ताणें म्हणलें, ही आसात म्हजी आवय आनी म्हजे भाव. कारण स्वर्गार आसतो म्हज्या बापाची खुशी करता तितली म्हजो भाव, म्हजी भयण आनी म्हजी आवय. प्रितीच्या बाबणीनो, आयज जें शिवर्तमान आमी आयकलां तातूंत आमी चोथरायन नियाळ करीत जाल्यार आमकां कळोन येता जेजूच्या फामिलीन, देवाच्या फामिलीन कोण भितर सोदता तो. बाबणीनो, जेन्ना आमी ह्या संवसारान आसा, आमची आवय आसता, आमचो पाय आसता, आमची भाव आसता, आमची भयणी आसता. कित्याक जेन्ना आमच्या पायन आनी आमच्या मायन लग्न केलें, तांचें लग्न जाले उपरांत तांकां देवान आशिर्वाद दिलो आनी भुरगीं दिलीं. आनी जायत आमी आमच्या पाय मायची भुरगीं. आनी बाबणीनो, ह्या संवसारान आमकां संबंद आसता आमच्या पाय बरोबर, माय बरोबर, भाव बरोबर, भयणी बरोबर. कित्याक आमी ते एक फामिलीन आमी जल्मल्या. पूण आयज बाबणीनो, जेन्ना आमी जेजूची उतरां आयकता, आमकां कळोन येता की खरेपणी आमचो संबंद आसूंक जाय सासणाचो. म्हणजे जे संबंद आमचे ह्या संवसारान आसात, आमच्या पाय माय भाव भयणां बरोबर वो संबंद आसात, ते संबंद फकत ह्या संवसाराचेर. कित्याक आमचो संबंद जावंक जाय देवाशी, आमचो संबंद जावंक जाय जेजूशी. म्हणजे आमकां देवाच्या राज्यान भितर सरोन ताजी फामील जावपाक जेजू आयज आमकां सांगता, जो कोण म्हणटा म्हज्या बापाची खोशी करतात, जीं कोण म्हज्या उतरा प्रमाणे चलतात, जीं कोण म्हजें उतर फकत आयकनात पूण तें उतर आयकून त्या उतराचेर नियाळ करून तें आपल्या मनाची नडसुणी करून तें उतर आतां सदांकाल कोत्तात, पाळटात, तीं आतां खरेपणी म्हज्या फामिलीन भितर सरतात, म्हणजे देवाच्या फामिलीन भितर सरतात. तीं आतां म्हज्या कुटुंबाची, म्हणजे म्हजो कुटुंब जावन आसा, जो कोण देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता, म्हणजे देवाची खोशी करता. तर आयज बाबणीनो, आमी कितलीं जाणां आमी ह्या संवसारान जियेता. वय देव म्हणिना की आमचो संबंद आमच्या पायशी, मायशी, आमच्या भाव भयणीशी, आमच्या बायलेशी, भुरग्यांची आमी सोडूंक जाय. कित्याक बाबणीनो, हे संबंद जे आसात ह्या संवसारान आसात, पूण एक पाटी आमी ह्या संवसारांतली वेता, आमचें मरण जाता आनी आमी ह्या संवसारांतली वेता, हे संवसाराचे संबंद सगळे तुट्टा. आजून पासून लोक समजता, हो म्हजी माय गेली, म्हजो पाय गेलो, म्हजो भाव गेलो, म्हजी बायल गेली, म्हजो घोव गेलो, ती मरण गेली, एक दीस आमकां मेळटली म्हणून. बाबणीनो, आमी एक वस्त आमच्या मनान दवरया. आमी जेन्ना ह्या संवसारान जियेल्या जाल्यार आनी खरेपणी आमी देवाची खोशी केल्या जाल्यार, खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे आमी चल्ल्या जाल्यार, आमी खरेपणी तें उतर सदांकाल आमच्या दिसपट्या जिवन आमी करून आतां खरीपणी देवाची खोशी केल्या जाल्यार आमकां ही खात्री आसा की एक दीस आमी सगळीं मेळटलीं. म्हणटच जो कोण एके फामिलीन देवाच्या उतरा प्रमाणे चलना, देवाची खोशी करिना, ती कशी भाशेन एक दीस सासणाच्या सासणाक आमकां मेळटली. आमी आतां आमी जी हें उतर आयकता, दिसपट्टें देवाचें उतर आयकता, आयज आमी आमकांच एक प्रश्न विचारुया, खरेपणी आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? फकत आमी धन करता, मातशें थोडे इल्ले मागणे केले, थोडे मिसाक गेलीं, थोडो तेर्स केलो, थोडे नोवेना गेलीं, थोडे फेस्ताक गेलीं, म्हणजे कितें तरी आमी करीत आसा. पूण आख्खो दिसभर, आख्ख्या सुमनान, आख्ख्या म्हयन्याक, आख्ख्या वर्साक एक एकल्या तोडेर आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता काय? देवाचें उतर आमच्या जिवितान आमकां आमचें जिवीत चलयता काय?
पवित्र आत्मो जो आमच्या भितर आमकां पोत्तून आमकां तो आमच्या मनान हाडटा की आमी उतरा प्रमाणे चलोंक जाय काय आनी हें आमी जिवीत जियेता जाल्यार खरेपणी आमी ह्या संवसारान देवाची खोशी करता म्हणजे आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता आनी आमकां खात्री आसतली आमकां गॅरंटी आसतली आमी जाणो की आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलता जाल्यार एक दीस आमी देवाच्या राज्यान भितर सरल्या म्हणून आमी ताच्या कुटुंबान आसा म्हणून जेजूच्या आनी ताची खोशी करता म्हणून सासणाचें सूख एक दीस आमी भोगूंक पावतले तर आयज भाव भयणीनो आमी देवाचें उतर करपाक सुरवात करुया तेज्या उपरांत जेन्ना आमी तें उतर करतले आमी ती फळां दिवपाक पावतले म्हणजे पवित्र आत्म्याची फळां मोगाची ससणिकायेची म्हणजे बरे भाशेन चलपाक आनी आमचो फामिलीचो लोक जो कोण जायत आमचो पाय माय आमची भुरगीं आमचो घोव आमची बायल आमची भाव भयणां सोयरीं बी ती पळयतलीं की आमी खरेपणी त्या उतरा प्रमाणे चलता जो जेजू आमचे भितर आहा त्या जेजू कडेन ती येतलीं आनी आतां जो लोक आमकां पळोवन आमी देवाची खोशी करता म्हणून ती आतां खोशी करपाक देवाची सुरवात करतली आनी एक दीस आमी सगळीं एक कुटुंब सारकीं फकत आमची म्हणजे फामिली जी कुटुंब ह्या संवसारान आसा पूण देवाच्या कुटुंबाची म्हणून आमी एक दीस सासणेचें सुगूंक पावतले तो आयज खरीच भाशेन आमी चुकल्या जाल्यार आमी देवाचें उतर पाळूंक ना जाल्यार आमी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार फकत आयकलां आनी तेजे उपरांत आमकां खोशी जाल्या वय आयज आमी दिसपट्टें देवाचें उतर आयकलां आयज आमी उतर आयकलें आयज आमी मिसाक गेल्या पयलें वाचप शुवर्तमान आयकलां पूण तें उतर आमी खरेपणी ताच्या उतराचेर नियाळ करूंक ना जाल्यार त्या उतरा प्रमाणे चलोंक ना जाल्यार त्या देवाची खोशी करूंक ना जाल्यार आयज देवाचें बोगसणें मागून खरेपणी देवाच्या उतरा प्रमाणे चलोंक आयज तान एक थाराव घेवया आनी जेजूच्या कुटुंबाची जान एक दीस सासणाचें सूख भोगूंक आमी आयज तान तयारी करुया तुमकां तुमच्या फामिलीक एक बरो दीस आवडेता आनी परतून तुमचे कडेन उलोवपाक फाल्यां हाजीर जातलो तुमकां सगल्यांक आमच्या सर्वंडारा जेजूची कृपा आमच्या स्वर्गीच्या बाबाचो मोग आनी पवित्र आत्म्याचो एकवट तुमकां आनी तुमच्या फामिलीक हांव आवडेता.